ह्या म्हयन्या भितून वीज खाते 2640 कोटी रुपया खर्चून साधन सुविधा उबारपाची कामां हातान घेवपाची आसा, जाल्यार 900 कोटी रुपयांची कामां पुराय जाल्यात। 15 ऑक्टोबराक नवरात्रीचो मुहूर्त धरून ही कामां हातान घेतले जाल्यार 21 ऑक्टोबरा उपरांत सगळ्या मतदारसंघात पुराय जाल्ल्या वीज कामाचो शुभारंभ करतलो, अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें। या वर्सा भितर 1600 कोटी रुपयाची वीज सुविधाची कामां पुराय करपाची मोख खात्यान दवरल्या। तातूंत नवे सबस्टेशन आनी हेर बारीक दुरुस्तीच्या कामाचो आस्पाव आसा। ही कामां पुराय जातकच 2024 उपरांत लायट वचपाच्यो कसल्योच घडणुको घडच्यो नात। बिलात व्हडली वाड करिनासतना खात्याचो महसूल 20% वाडला, अशें सुदिनान सांगले। रिलायन्स हॅबिटेशन अवॉर्डाचे पयशे गोंय सरकाराक आयल्यात, अशी म्हायती ढवळीकरान दिली। नाफ्ता गॅसींतल्यान वीज तयार करपाचो प्रकल्प रिलायन्सान हातान घेतिल्लो, पूण तो पुराय अपयशी थारलो। देखून रिलायन्स सरकाराक 200 कोटी दिवपाक आशिल्ले। इन्क्लुडिंग कंप्लिशन हे इनॉग्रेशन आम्ही सांजे 5 करतात। त्यानंतर दसऱ्यानंतर आम्ही 30 तारीखपर्यंत प्राईम मिनिस्टर गोंयांत येता आणि त्या 30 तारीखपर्यंत बाकीची जी साधारण 900 कोटीची कामां आसा ती परत आम्ही रिशेड्यूल 2 तारखेनंतर करतले, नोव्हेंबराच्या 2 तारखेनंतर। तातूंत आमचें हळदोणा येतलें, म्हापसा येतलें, परवरी जवळ 60 कोटीची कामां आसा। त्यानंतर खुद्द आमचे फोंडे आसा, काणकोण जवळ 200 कोटीची कामां आसा। केपें पार्ट आसा जवळ 60 करोड, पार्ट ऑफ केपें। आणि सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, वाळपय आणि उरिल्लें आणि पर्ये। त्यानंतर पार्ट ऑफ बिचोली, तालिगांव। त्यानंतर व्हेरी इम्पॉर्टंट संबंध बार्देस तालुका आणि पार्ट ऑफ द पेडणे तालुका सुदारणा करपाचे जे एश्युरन्स सभागृहात दिले। ही टोटल कामां कितकी 60-70 तुमी तिसवाडी सांगल्यात पळय, ही टोटल कितको कॉस्ट येता हेजो? 2680 कोटीची कामां, ही 900 कोटीची ऑनगोईंग कामां चालू आसा। 900 कोटीची ऑनगोईंग कामां पुढच्या वर्साची चालू आसा। हायब्रिटेशन एवॉर्डाचे पयशे केन्नाच उरना। Either you have to pay them or you have to deposit in that. लक्षात ताका हें ना, से ना। आर्बिट्रेशन एवॉर्ड जो आसता पळय ताका से नासता। कितें इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दॅट इट इज बायस, व्हेरी डिफिकल्ट। दसऱ्या दीस मांद्रे सबस्टेशनाचें उद्घाटन जाता म्हणटात,